आसा आणि जोकोर काळजाचे दार म्हजे खातीर उगडता हांव ताचे थंय भितर सरतलो आनी ताचे थंय जियेतलो ताचे थंय जेवतलो ताचे सांगाता रावतलो तुमचे काळजाचे दार जेजू खातीर उगडा आणि म्हणा जेजू म्हजे काळजाचे दार ह्या वेळार हांव तुजे खातीर उगडता कितली वर्सां ही काळजाचे दार हांवें बंद करून दवरल्या या संवसार जिवितांत हांव मेतेर जावन दादूस खंय एक लब्धलो जावन तुजे हांव पयस गेल्लो जेजू तुजो विसर म्हाका पडलो सुम्या जेजू ह्या म्हज्या काळजांत तूं ये रोमांकाराक बरयलें पत्र चॅप्टर 8 वर्स 31 अशें म्हणटा जर तर जेजू म्हजे सांगा देव म्हजे सांगता आसा जाल्यार देव म्हज्या पडतीत आसा जाल्यार कोण म्हज्या विरोध रावत वय मोगाच्यानो जर तर जेजू आमच्या काळजांत आसा जाल्यार आमच्या सांगत आसा जाल्यार खंयचें उणेपण आमकां पडचें ना कश्ट येतना धैर्य आमकां लाभतलें कोणाचो मोग आमकां लाभनातल्या टायमार त्या सिच्युएशनाक जेजूचो मोग आमकां फावतलो तुमची काळीज जेजू खातीर उगडा जेजू ह्या पवित्र पुस्तकाच्या उतरां मुखांतर आमचे लागीं निरंतर सांगून आसा हांव तुज्या काळजाच्या दारार रावन बोडोन आसा जो कोण म्हजे खातीर आपले दार उगडता ते काळजा दार उगडता हांव ताचे ते भितर सरतलो आनी हांव ताचे थंय जियेतलो म्हणटा जे कोणे जेजू खातीर तुमचे काळजाचे दार उगडला जेजू येदोळूच तुमच्या काळजाच्या भितर येवन जाला ह्या वेळार जेजून सांगले एक जाकेवसाची एक सिच्युएशन आमी आमच्या काळजांत आमच्या मतींत आमी भितर रावया जाकेवस म्हणलो एकलो शॉर्ट मनीस आसलो ताणें जायतें आयकल्लें जेजू विशांत जेजू गूण करता जेजू बरो करता जेजू देवसार लागल्यांक देवसार धांवन सुटयता कान आयकनातल्यांक कान आयकशी बरी करता चलूंक जायनातल्यांक तो ताच्या पांयाक बळ दिवन चलूंकचे बरी करता सबार वर्सां थावन पिडे शिडेन पडल्यांक जेजू एक मिनिटांनी एक सेकंडांनी म्हणल्यार बरी गूण करता आनी थोडे इन्सिडेंट ताका आयकूंक मेळटा जे कोणे जेजूचे आंग वस्तू राव पडले जेजूची सकत ताचे थंय गेली आनी ताका सुटका मेळ्ळें जेजून त्या लाजरासाक मेल्ल्यार त्या लाजरासाक नवो जीव दिलो अशें सबार सांगती ह्या जाकेवसान आयकल्लें आनी ताका एक आशा आसली हो जाकेवस म्हळ्यार जेजू म्हळ्यार कोण तो कशें दिसता तो कशें आसता ताका एक फावटी पळय जाय ताका एक फावटी मेळा जाय म्हज्या दोळ्यानच ताका पळय जाय म्हणलें आशा आसली मोगाच्यानो आज आमी हांगासर एकलो कितेंय आमकां जाय म्हणलें आशेन आयले हांव त्या जाकेवसा बरी आमी आयले हांव पूण जाकेवसाक तें पळोवंक जालें ना कित्याक तो शॉर्ट जावन आसलो पण ताणें एक प्रयत्न करूंक तो चिंता तो रुमडीच्या रुखार तो चडता आनी ते पयल्या प्रयत्नाक ताका फळ मेळटा रुमडीक रुखार चडलो जाकेवसाक जेजू पयस थान पळयता हजार जाणां आसले ताचे सांगाती पूण जाल्यार तो एकल्या जाकेवसाचेर जेजूची नदर येता आनी म्हणटा जाकेवसा सकल देंवन ये आज म्हाका तुज्या घरा येवंक जाय एक फावटी जाकेवस घडबडता हो जेजू कोण आबा म्हजें नांव ऑलरेडी जाणा हांव केदाळाय मेळोवंक ना पूण जेजू म्हाका ऑलरेडी म्हजें नांव जाणा तूं म्हज्या घरा येवंक आशेता ताका खुशी जाता आनी जेजू ताच्या घरा तो स्वागत करता ताका येवकार मागता ताच्या घरा आपोवन व्हरून येता ताका बरें करून ताची सेवा करता ताचे काळजाचे दार आनी ताचे घराचे दार जेजू खातीर तो उगडता आनी ताच्या काळजांत आनी घरांत आयल्या जेजूक आपला सेवे मुखांतर
पाहता रडच्या मुखांतर ताच्या जिवितांत बदलावण जाता आणि आखरेक बरी सेवा दिल्ली ह्या मनशाक जेजू म्हणता आज हे कुटुंब बचाव जालें म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो जेजू आज तुमच्या मुखांतर तुमच्या घरा येवका शेता चिता जेजू कितलो मोगाळ कितलो मोवाळ कितलो बरो आज आमी आमच्या कुटुंबाचे रिप्रेझेंटेटिव्ह जावन आसा जावं करून आमची मम्मी डॅडी या भाव भयण आमची भुरगीं घरा आसात या खंय आसात पूण आमी तांकां रिप्रेझेंट करना आसा आज जेजू म्हज्या घरा मात्र न्हय पूण आमच्या घरा येवका शेता त्या जेजूक संपूर्ण तरान स्वागत म्हणया सक्कट आमी सक्कट समर्पण दिवया जे कितें जेजून आमकां दिलात जे कितें आज आमचे लागीं आसा आसूं करो पैसे घर दुडू शिकाप ते सक्कट जावन आसा मोगाचें न्हू देवान दिल्लें देणें जेजून दिल्लें देणें हें सक्कट उडासाक हाडन परत्यान आमी परत्यान ताका समर्पण दिवया आनी ताका आराधन करया ताका स्तुती गितान गावया आनी ह्या वेळार विशेष तरान पवित्र आत्म्याच्या स्पर्शा खातीर मागया पवित्र आत्मा आमच्या आनी आमच्या घरा येवन संपूर्ण तरान बदलावण आमच्या कुटुंबांत आमच्या घरांत आमच्या काळजांत जावचे खातीर मागया Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. मोगाच्यानो साथी जाता जाल्यार सक्कट आमी उबे रावया सकट आम्ही उभे रावया आमचे हात आम्ही जेजू मुखार उबारया हात उबारचे अर्थ जावन आसा जेजू हांव तुका शरण येता काळजांतल्यान म्हणा जेजू हांव तुका शरण येता जेजू म्हजे सगळे कुटुंब तुका शरण येता जेजू जेजू तू जावन आसा म्हजो खरो देव म्हजो इश्ट म्हजो रचणार म्हजो पोसणार म्हाका सगळ्या दिवसा म्हाका गुण करचो म्हज्या सांगाती म्हजो इश्ट जावन आसा जेजू Comforter and Counselor, take complete control. Welcome, Holy Spirit. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. सकट आमचे हात वयर मरमणया अर्घांत तुका जेजू भोगलाप तुका जेजू प्रेमांत तुका जेजू स्तुती तुका जेजू आराधन तुका जेजू म्हज्या काळजांत आयले जेजू हांव तुका स्तुती करता आराधन करता म्हज्या कुटुंबांत म्हज्या घरांत आयले जेजू हांव तुका स्वागत कर तुका आराधन करता तुजी स्तुती करता समा जेजू तूं एकलोच म्हजो देव तूं एकलोच म्हजो बाप म्हजो रचणार म्हणल्यार हांव संपूर्ण तरान पाठी येता अर्घांत तुका जेजू भोगलाप तुका जेजू प्रेमांत तुका जेजू स्तुती तुका जेजू हालेलुया हालेलुया सकट आमचे तोंड उक्ते करा देवाक स्तुती करया आराधन सकट तुमचे तोंड उक्ते करा म्हणून देवा जेजू तुका आराधन करता तुझी मात्र स्तुती करता जेजू आमच्या काळजांत आयलो जावन आसा आमच्या जिवितांत आयला आमी ताका खंयची सेवा करूंक जायना
आम्ही एकच एक सेवा करत जाऊन असा स्तुती आराधना करताची सेवा करची तितले मात आम्ही करून पाहू मुगाशेर जे किती आम्ही करता आमच्या खाळजांत आमच्या मनांत आमच्या सत्सक्तेत भक्तीपणान करया जेसू हर का तुका जेसू भगवान तुका जेसू महिमा तुका जेसू हालेलुया 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 You're the living water, never dying fountain, Comforter and counselor, comforter and counselor, take complete control. You're the living water, never dying fountain, comforter and counselor, take complete control. Welcome, Holy Spirit. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. देवाक स्तुती करिया हर गान तुका जीसू ग्लाफ तुका जीसू महिमा तुका जीसू तुका जीसू हालेलुया 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 सगळं आमच्या वड्या हाताळानं सगळं आमच्या शक्तीनं खऱ्या मनान देवाक स्तुती करिया आमचे तोंड उक्ते करणं बघाचे नामे खेदाळा देवाक स्तुती करता सैतानाची वाईट सकट सैतानाची सकट आमच्या तोंड पैस लावता आणि जेजूचा पवित्र आत्मा आमचे ते देऊन येता जेजूच्या पवित्र स्पर्शानं आम्ही भरता हर गान तुका जीसू ग्लाफ तुका जीसू हालेलुया 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 Praise you, Jesus. Matthew Evangel chapter 11 verse 28 अशें बरोवन आसा ए ह्या म्हजे सरशी समेस्त तुमी कश्ट थेल्यांनी आनी वजन वयताले न्हू आनी हांव तुमकां विश्व दितलो कीर्तनगार कीर्तन chapter 30 verse 2 to 3 सर्वेस्परा म्हजे देवा हांवें तुका उलो मारलो आनी तुवें म्हाका बरो केलोय सर्वेस्परा तुवें म्हाका पातळांतलो वयर काडलोय फोंडान ते उरल्या मदलो काडून म्हाका नवो जीव दिलोय thank you, Jesus. जेरेमिया प्रवादीचे पुस्तक अध्याय 30 वर्स 17 अशें बरोवन आसा हांव तुका परतून भलायकी दितलो आनी तुजे घाय बरें करतलो उलयता तो सर्वेस्पर हांव तुका परतून भलायकी दितलो आनी तुजे घाय हांव बरो करतलो उलयता तो सर्वेस्पर Praise the Lord. मोगाच्या भावानो या भयणीनो खंयचे भलायके खातीर तुमी मागून आसा जाल्यार जेजू मुखार या दिंबी घाला थंय रावल्या कडेन दिंबी घाला ही जावन आसा घडी जेजून आमकां स्पर्श करचे जेजू आयला आमकां आमच्या उदरगती खातीर आमच्या बरापणा खातीर आमच्या साल्वासावा खातीर आमकां गूण करूंक आमकां बरोवन ओमतोच्या मापार नवें जिवीत दिवच्या खातीर जो आमचे वांचेल chapter 10 verse 10 अशें बरोवन आसा म्हणजे की पहिले आयले सकट जोर आनी लुटखार ते आयले आतां सोरूंक लुटोवंक नाश करूंक आनी विबाड करूंक पण हांव आयला तुमकां एक बरें नवें जिवीत म्हळें म्हणून जिवीत ओमतोन बरोवन ओमतोच्या मापार तें मेळो म्हणून आनी तें जिवीत जेजू आमकां हर एकल्यांक दिवंक आशेता
सरतळाची पिडा शिडा गुण करूंक आशेता फुटली कुटुंबां परत्यांत बांदूंक आशेता कुडके जाल्ली काळजां तो परत्यान नवें करूंक आशेता त्या जेजूचेर नदर मारया म्हणया जेजू हे जावन आसात म्हजे कश्ट म्हजी दुख म्हाका समाजांत कोणी म्हाका रिस्पेक्ट दिना म्हजे विशयांत वायट उलयता वायट चिंता वायट सांगतात म्हाका आयकतना बेजार भोगता म्हजी कुटुंबाची म्हजी मोगाची म्हाका दुखयतात म्हाका समजनात म्हाका भोगता ती म्हजी मोग करिनात ही भोगणा जेजू लागीं सांगा जांग फुरो म्हजे सांगाती म्हजे लागीं समा उलयना म्हाका सकल घालून उलयता म्हाका चिड्डयता म्हाका कश्टयता म्हाका धांडाळ लायता जावं फुरो म्हजो पूत यादू म्हजें आयकना म्हाका मारता जावं फुरो म्हजी मम्मी डॅडी म्हाका बघतात आनी म्हाका बरें करून पळयनात हांवें जाय सांगलें खंयचें दिनात म्हाका समजणी सांगतात म्हाका इरार जाता म्हाका घरा वचूंक मन येना म्हजे विशयांत दुसऱ्या लागीं कंपेर करून उलयतात म्हाका बेजार जाता जेजू जेजू हांव आज तुज्या मुखार आयला तुज्या पांया थळा आयला हे सकट म्हजी कश्ट दगदणी हाणून जेजू हांव एक युवक जावन भायर येताना म्हाका म्हणटात म्हजी इश्ट म्हजे विशयांत कितें परा उलोवन हांसतात क्लासान म्हाका शिकोवंक कश्ट जाता कितलें वाजल्यार म्हाका समजना एग्जामा टायमार म्हाका विसरून येता म्हाका भेन दिसता जेजू जर तर हांव पास जायनातल्यार जर म्हजी जिणी विपाड जाता जाल्यार कितें करूं म्हणलें भेन दिसता जेजू आनी सबार जाणां इश्ट म्हजे थान पयस गेल्यात म्हाका ताणें सांडला म्हाका कळीत ना कित्याक ताणें सांडला म्हूण जेजू हे सकट म्हजें दूख म्हजे कश्ट तुका समर्पण दिता जेजू जेजू हांव तुजो मोग करता जेजू जेजू हांव परत्यान तुजे लागीं येवंक आशेता तुज्या पांया तळाक रावंक आशेता जेजू म्हाका सकत दी फिलिपियरांक बरयलें पत्र चॅप्टर 4 वर्स 13 अशें बरयता यू कॅन डू ऑल थिंग्स थ्रू जीसस हू स्ट्रेंथन्स यू म्हाका सकत दिल्या जेजू सवें सर संगती करूंक साध्य आसा म्हाका सकत दितल्या जेजू सवें सर संगती म्हाका करूंक साध्य आसा तुज्या काळजांत म्हण तुज्या मतींत म्हण जे कितें तुका असाध्य जावन आसा ह्या संवसारी जिवितांत जेजू सांगता ते साध्य जावन आसा मोगाच्या भाव भयणीनो तुज्या काळजांत म्हण जे कितें तुका भेन दिसता न्हीद पडना विचित्र स्वप्नां तुका येतात न्हिदोंक सोडिनात हांव मोबायलाक अडिक्ट जाला सोशल मिडियाक अडिक्ट जाला पोर्नोग्राफीक अडिक्ट जाला वायट संगतीक वायट रिलेशनशिपाक फ्रेंडशिपाक हांव वळख जाला जेजू हे सखट म्हाका धंडळयतात हांचेतान कशें भायर येवचें म्हाका गोत कळीत ना जेजू हांव एक युवक जावन कश्टांत आसा जेजू जेजू हांव तुज्या मुखार आयला म्हाका बरो करताय म्हणल्यार बरो वर्षान आयला ती जाकेवसाक आसली तीच आशा म्हजे लागीं आसा सोम्या हे सोम्या म्हजे लागीं म्हाका आपूण गुण कर सोम्या जेजू काळजांत हांव दुखां गळोवन म्हाका मोगाचें न्हू जेजू तुमकां केदाळी सांडचो ना फिलिपियरांक बरयलें पत्र 4 अध्याय 21 वळ अशें म्हणटा जेजू क्रिस्ता थंय तुमकां आसलें धराळ संपत्ते वरवीं म्हजो देव सर तुमकां तुमच्या गरजांत उदारपणी पावतलो इसाया प्रवादीचें पुस्तक चॅप्टर 38 वर्स 16 17 अशें बरयता सरेस्पर आपल्या मनशाची जतनाय घेता ती जियेतली आनी तांचे थंय आसा ते सगळे ताच्या आत्म्या वरवीं जियेतले
तू म्हाका बरो कर आनी म्हाका वसूंक दी. म्हणण्याचें पुस्तक चॅप्टर 4 वर्स 20-22 अशें बरोवन आसा. म्हज्या पुता, म्हज्या उतराक चीत दी, म्हज्या सांगण्याक कान दी. ती तुज्या दोळ्या मुखली पयस करी नाका, तुज्या काळजा भितर ती दवर. कित्याक जांकां ती मेळटात तांकां ती जिवीत, तांचे सगळे कुडीक ती भलायकी. उगडापणाचे ग्रंथ चॅप्टर 21 वर्स 4 अशें बरोवन आसा. तांच्या दोळ्यांतली दुखां तो पुसून काडतलो. मरण वा विळाप, रडणे वा दूख आनी आसचें ना, कित्याक आदलो संवसार सगळो नाश जावन गेला. कीर्तन 147 वर्स 3 अशें बरोवन आसा. पापसिल्ली काळजां तो बरी करता आनी ताचे गाय तो बांदता. जोआंचो वांजेल चॅप्टर 14 वर्स 27 अशें म्हणटा. समाधान तुमचे थंय हांव दवरून वेता, म्हजें समाधान हांव तुमकां दितां. संवसार असलो समाधान दिवंक शकना. तुम्ही खंत काडची सोडा, तुम्ही भियेवचे नाका. लुकाचो वांजेल चॅप्टर 6 वर्स 19 अशें म्हणटा. जेजू तावन दैवीक सकत भायर सरन समेज तांक गूण करतली. देखून तो लोकां समोर ताका आपडून दीत म्हणून उरडातालो. फिलिपिकांक बरयल्लें पत्र चॅप्टर 4 वर्स 6-7 अशें म्हणटा. कसलोय खंत हुस्को धरी नाकांत. हर एक तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करा. तवळ आमचे जाणवायेन आटापूंक नजो जाल्ले ते देणे देवाचें समाधान तुमची काळजां आनी तुमची मनां क्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत शाबीत राखतली. जेजू, तुम्ही आजापा केलें, सभा जाणांक गूण केलें. म्हाका हे गूण केला म्हणलें बरो आसता. विश्वास तसो मी तुमच्या काळजांत आसाय म्हण. आसतना हांव एक नवी जिवीत जिवंक आशेता. नवो युवक युवती, नवी चिंतना, नवे योजन. सोम्या, तू म्हाका चलय. सोम्या, हांव तुजो मोग करता जेजू. तुजो मात्र हांव मोग करता जेजू. तुझो हांव मोग करता, तुझो हांव मोग करता जेजू. तुझो हांव मोग करता आतां आनी सदां. म्हज्या मोगाच्यानो तुमच्या काळजांत म्हणा, जेजू हांव तुजो मोग करता आतां आनी सदां. हर एक घडी हांव तुजो मोग करता सोम्या जेजू. पूण सोम्या, तुका मोग करची घटाय म्हाका दी. तुजो मोग वळखून काडूचे बरें मन म्हाका दी सोम्या जेजू.
वही जेजू तुझं मात्र मुकरतलो केदाले फाटी सरसोना तुझे वाटे नाव चलतलो तुझे संगी रावतलो तुझे संगी घायतलो तुझे संस्कार आसतलो तुका हांव अर्घ दिता जेजू तुका स्तुती करता जेजू तुझी सेवा करता जेजू तुझे आराधन करता सुम्या जेजू सुम्या आज ह्या वेळार म्हणजे निंबेराम आसा सुम्या तू जावन आसा म्हजी जिविताची दिशा सुम्या तू जावन आसाय म्हजी वाट सुम्या तू जावन आसाय म्हजो एकच विश्वास आनी एकच बरवसो सुम्या जेजू म्हजी दया कर तुझे मोगान म्हाका बर तुझे शांतीन म्हाका बर तुझे समजणेन म्हाका बर तुझे ज्ञानान म्हाका बर तुझो हांव मोग करता तुझो हांव मोग करता जेजू तुझो हांव मोग करता आतां आनी सदां तुझ्या पाया तळार रावतलो तुझे वाटेन हांव चलतलो तुझे संगी हांव गायतलो हांव फाटी सरसोना तुझ्या पाया तळार रावतलो तुझे वाटेन हांव चलतलो तुझे संगी हांव गायतलो हांव फाटी सरसोना तुका हांव वळगां दिता तुका हांव वळगां दिता जेजू तुका हांव वळगां दिता आतां आनी सदां तुझ्या पाया तळार रावतलो तुझे वाटेन हांव चलतलो तुझे संगी हांव गायतलो हांव फाटी सरसोना मोगाच्या भाव भयणीनो सकट परत्या सकट आमी उबे रावया एक घडी भर सादी जाता जाल्यार दया कर मुखार येयात जेजू लागसीर येयात अकरेची 5 मिनिटां सकट युवक युवकांक म्हज्या भाव भयण्या म्हज्या इश्टांक हांव मुखार आपयता जाल्यार तितले लागीं या मोगाच्यानो जेजू म्हणटा ल्हाना भुरग्यांक म्हजे सरसी येवंक सोडा कित्याक सर्गीचे राज तांचे पूण आनीक फावटी जेजू म्हणटा
तुम्ही ल्हान भुरग्या बरी जाल्ले करीत सर्गीच्या राजांत येवंक जावचें ना या येवंक शकचें ना म्हणटा. एक ल्हान भुरगो जावन पुरो आमची एज कितली आसून दी एक ल्हान भुरगो जावन हांव जेजू मुखार येवया. म्हण्या जेजू हांव तुजें भाळ हांव तुज्या मुखार येवंक शेतां तुज्या लागसीर येवंक शेतां. तुझी हांव स्तुती करता तुझी हांव स्तुती करता जेजू तुझी हांव स्तुती करता आतांनी सदा तुझ्या पाया तळारा तुझे वाटेन हांव चलतलो तुझे संगी हांव गायतलो हांव फाटी सरसोना तुझ्या पाया तळार रावतलो तुझे वाटेन हांव चलतलो तुझे संगीत हांव गायतलो हांव फाटी सरसोना. सकट आमच्या हात आमी वयर उबारया. आखरी फावटीन 2-3 मिनटां भरून सगळे सक्तीन आमी देवाच्या स्पर्शान भरले म्हणल्या विश्वासान देवान आमकां हर एक आपडल्या म्हणल्या विश्वासान देवान आमचे मागणे आयकल्ले म्हणल्या विश्वासान देवाक अर्घ आनी स्तुती म्हणया. अर्घांत तुका जेजू होगलांत तुका जेजू महिमा तुका जेजू स्तुती तुका जेजू हालेलुया 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 The Spirit of the Lord is upon me. My God Himself has anointed me. He has sent me to proclaim the good news to the poor, to heal the sick and free the prisoner, and proclaim the year of the Lord for His glory in Jesus' name. At this very moment, we command and rebuke every kind of evil power, every kind of fear which is troubling us. In the name of Jesus, we rebuke those fear out of us. In Jesus' name, Lord Jesus, we lift up every single brothers and sisters of mine who are present here. All our sufferings, all our difficulties, all our challenges, all our sicknesses, we bring before you, Lord. Lord Jesus, we seek for your mercy, we ask for your mercy. As we stand and kneel in your presence, Lord Jesus, Lord, move among us, touch and every single person who is present here, Lord Father. Let the mighty power of the Holy Spirit move among us, may transform and change our life, Lord Father. We lift up every single youth in the diocese of Mangalore and all over the world, and every youth movements which are operating here, Lord Father. May every single person be able to do your will and follow your kingdom, Lord Father. Lord Jesus, we lift up all the people, all the children, all the students who are preparing for exam, who are prepared for exam, who don't know about their future, what to do. They have no idea about it. Lord, we bring before such people, Lord. Lord Jesus, open up their mind to know your purpose in their life, Lord Father. Lord Jesus, especially lift up all the children, all the students, especially who are struggling with their studies, struggling with the addiction, drug addictions, alcohol, and other type of bad habits, Lord Father, we bring before them. Lord Jesus, let your healing help touch them. Let your healing power go forth before them. Praise you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Master. We worship and praise you. Lord Father, we lift up all the student youth, especially who have no jobs, unemployed, abroad and here, Lord Father.
Father, who are struggling for their life, Lord Father. Lord Jesus, by your grace, by your mercy, Lord Jesus, that every single youth of us might get a job, Lord Father, and upbuild your kingdom. Praise you, Jesus. Lord Jesus, let your will be done in their life, Lord Father. Praise you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Master. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. Lord, especially I lift up all the youth who are present here in this particular shrine, Lord Father. Lord Jesus, bless us and have mercy upon us. आमच्या काळजात असले सक्कड आमची मागणी आज जेजू मुखार दवरया. विश्वासान जेजून शिकयले त्या मागणे आम्ही म्हणया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकल्ल्या बक्षितांव, तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडो दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर आमी देमी घाली आंबा न्हू एक गडी भरू सुमया समोर आमी आसा. आमचे सगळें काम कुशीक दवरून हे थोडे घडयो थोडी वरां सुमया सांगता करसून आमी हांगासर हजर आसा. किर्तन 120 दोडे उपान पर्वतांचेर हांव दिश्ट लायता. थंय हांव न्हय जाल्यार म्हाका आदार खंयचो. सर्वेस्परान रचला सर्ग आनी संवसार, ताचे तावनूच येता म्हाका आदार. तो तुझे पाय आदलोवन पडोंक आदलोवन निसरोंक दिवचो ना. तो तुजो राखणो तुका केदींच निसचो ना. ना इस्रायलच्या राखण्याक न्हीद ना जेम ना. सर्वेस्पर तुका राखता, तुका आपले सावळेन तो दवरता. तो तुज्या उजव्याक एक सावळी कसो उबो आसा. देखून दिसाचें तुका वोत लागचें ना, तशेंच रातीचे सान्नें तुजेर पडचें ना. सगळ्या वायटा विघ्नांतलो सर्वेस्पर तुका निवारतलो. तुजो प्राण तो राखून व्हरतलो. सर तुज्या वाटांनी खंय तूं वच थंयसर सर्वेस्पर सदांच काळ तुका राखतलो. सर्वेस्पर जावन आसा म्हजो आदार. सर्वेस्पर जावन आसा म्हजे डाळ. सर्वेस्पराचेरच म्हजो बरवसो. एक घडीभर आमचे हात उबारया आनी असत किर्तनांतली उतरां आमची करून घेवया आनी सर्वेस्पराक वसान सांगया. जें कितें किर्तनकार सांगता तेंच
आमी सांगया सर्वेस्परा सर्वेस्परा तुजे तावन येता म्हाका आदार तुजी तावन येता म्हाका आदार सर्वेस्परान रचला सर्ग आनी संसार सर्वेस्परान रचला सर्ग आनी संसार ताचे तावनच येता म्हाका आदार ताचे तावन येता म्हाका आदार म्हाका तो आदलोन पडोंक दिवचो ना म्हाका तो आदलोन पडोंक दिवचो ना म्हाका तो सदांच राखून व्हरता म्हाका तो राखून व्हरता ताच्या सावळेंत हांव जियेता ताच्या सावळेंत हांव जियेता तो म्हज्या उजव्याक आसा तो म्हज्या उजव्याक आसा हांव कितेंच भियेवचो ना हांव कितेंच भियेवचो ना दिसाचे वत म्हाका लागचे ना दिसाचे म्हाका वत लागचे ना रातीचे सान्ने म्हजेर पडचे ना रातीचे सान्ने म्हजेर पडचे सगळ्या ना वायट विघ्नांतलो सगळ्या वायट विघ्नांतलो सर्वेस्वर म्हाका निवारतलो सर्वेस्वर म्हाका निवारता सर म्हज्या वाठाणी सर म्हज्या वाटांनी म्हाका तो सांबाळटलो म्हाका तो सांबाळटलो प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 कीर्तन 142 वाक्य 7 बंद कडेंतलो म्हाका भायर काड तुजें नांव हांव वाखाणटलो तुवें म्हाका दया माया दाखयली म्हूण हांव संतोसतलो येगडी बोर आमचे दोळे दांपया सक्रामेंता मुखार आमी आसा बाबा भयणीनो आमची सगळी बंदड आमच्या सगळी बंदकड सोमी निवारता म्हणजे बंद पासंतलो बंद कडेंतलो म्हाका भायर काडचो म्हजो सोमी मात्र ताजेर ठेवी आमचो बरवसो तो जावं दी आमच्या जिणेचो आसरो तूंच म्हजो आसरो सोम्या म्हण गीत आमी गावया आनी सोम्या थंय आमचो भरवसो दवरया तूच म्हजो आसरो तू म्हजो राखणदार तू म्हजो मोगाळी तू म्हजो रे वडा ताळ्यान सांगाता तू म्हजो आसरो तू म्हजो तू म्हजो मोगाळी तू म्हजो रे सगळ्या काळजांत हांव करता सगळ्या जिवितांत तुजें रूप पळोवंक सोदता सगळ्या सक्तेन तुजी सेवा करता हांगा हांव आसा सगळ्या काळजांत हांव तुका आराधन करता सगळ्या जिवितांत तुजें रूप पळोवंक सोदता सगळ्या सक्तेन तुजी सेवा करता हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा तू म्हजो सोडवोंदा तू म्हजो शिकोंदा तू म्हजी कथा तू म्हजो रे सगळ्या काळजांत हांव तुका आराधन करता सगळ्या जिवितांत तुजें रूप पळोवंक सोदता
सगळ्या सत्ते तुझी सेवा करता हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा तूं म्हजो कोणी तूं म्हजो मुजोणदार तूं म्हजी गोपी सुवा तूं म्हजो देव सगळ्या काळजांत हांव तुका आराधन करता सगळ्या जिवितांत तुजें रूप पळोवंक सोदता सगळ्या सत्तेन तुजी सेवा करता हांगा हांव आसा सगळ्या काळजांत सगळ्या काळजांत हांव तुका आराधन करता सगळ्या जिवितांत तुजें रूप पळोवंक सोदता सगळ्या सत्तेन तुजी सेवा करता हांगा हांव आसा आमचे हात उबारून हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा मोगळा जेजू तूं हांगा आसाय आनी हांव हांगा तुजे समोर आसा मोगळा जेजू तूं म्हाका पळोवन आसाय आनी हांव म्हजे दोळे तुजेर लावन आसा तुजे ताव न्हय जाल्यार खंय तावन म्हाका येवचो आदार पर्वताचेर म्हजे दोळे हांव उबारतां थंय तावन म्हाका तुजो आदार येता मोगळा जेजू तुजे कश्ट नियाळच्या ह्या पवित्र दिसांनी हांव आसा आनी ह्या पवित्र दिसांनी ही थोडी वरां तुजे सांगाता करसूंक तुवें म्हाका फोव केल्ले खातीर हांव तुका अर्गां दितां ह्यो थोड्यो घडयो ही थोडी वरां तुजे सांगाता करसिल्ली बिलकूल निर्फळ जावची नात कित्याक जो तुजे सांगता जागरण करता तोच मेक सकत आपणायता मोगळा जेजू त्या गेसेमणी मळ्यांत सगळी रात तुवें मागणें केलें शीस न्हिदोवन पिकिल्ले तांचे सरसीन येवन तांकां जागोवन तुवें म्हळें उठा ताळणेक संपडनाशें तुमी मागणें करा मोगळा जेजू केदळा आमी तुजे सांगत आसा आमी पाताक करूंक शकना केदळा तुजे तावन आमी मेखळी जाता तोड पाताक आमचे भितर रिगता सैतान आमकां नाडता सदांच तुज्या हजारपणान जियोवंक आमकां करपा दी जेजू ह्या घडये जेजू तुजे समोर तुका अर्गां दिवंक तुका होगळाप दिवंक म्हजें वजन तुज्या पांयां तळान दवरूंक तुका म्हजें समर्पण करूंक तुजो आशिर्वाद जोडूंक हांव हांगासर हजर आसा मोगळा जेजू म्हजे कडेन उलय जेजू म्हज्या अंतस्करणांत तुजो ताळो म्हाका आयकोंक दी जेजू तुका अर्गां होगळाप दिवंक तुवें म्हाका हांगासर आपोवन हाडले खातीर हांव तुका अर्गां दितां जेजू आयचो दीस पळोवंक तुवें म्हाका फोव केल्ले खातीर हांव तुका अर्गां दितां जेजू मोगळा जेजू तुजो आदार म्हाका दी तुजी सकत म्हाका दी म्हजे थंय तूं राव जेजू म्हजें सगळें जिवीत जेजू म्हज्या दोळ्या मुखार हाड तें तुजे समोर हांव दवरतां म्हज्या जिवितांत हांवें केल्लें बरेंपण जेजू तुका हांव समर्पण दितां
म्हज्या जिविताची चड पातकां जेजू ती तुका हांव समर्पण दितां. हांव पातकी जेजू म्हाका बक्षी जेजू. जायत्यो गरजो इरादे ते सावा म्हज्या काळजांत आसा जेजू ती हांव हांगासर हाडून आयलां जेजू. तूं एकलो मात्र जेजू म्हज्या सकट समस्यांक पर्याय दिवंक शकताय. तूं एकलो मात्र श्रेश्ठ वैज म्हज्या पिडेक वकात तुजें तें आसा जेजू. सोम्यातार मेळिल्ल्या उपकारांक गरगां देब्या सकट आमी बसया बाबा बेनिनो. ह्या आराधनाचो पयलो भाग जावन आसा सोम्या गरगां दिवचें. आमच्या मागण्यांत 4 भाग आसा जंय हांगासर आयिल्ल्या पयलें आमी खंयसर आमी येता जेजूक मेळोवंक जेजूक भेटोवंक पयलें आराधन अर्गां होगळाप स्तुती आमी करी जाय. कित्याक सर मान आराधन होगळाप स्तुती फावो एका निजा देवाक मात्र. देवानंत चांगला पवित्र पुस्तकां निर्गमन 23 वाक तुमी म्हजें आराधन करा म्हजी स्तुती करा आनी जो कोण म्हजें आराधन करता म्हजी स्तुती करता हांव ताचेर आशिर्वाद वतलो. द्वितीय नियम पुस्तक 28:12 वाक्य जो कोण म्हजी स्तुती करता आकाशाची बागलां उक्ती करतलो ताचेर भरपूर म्हजो आशिर्वाद वतलो. ताणें हातीन घेतिल्लीं सगळीं कामां सुफळ करतलो. निर्गमन 20 थंयसर आमी पळयता सर्वेस्पो देव ताचे उपादेश आमकां दिता. आनी कोण हे उपादेश पाळटा कोण म्हाका स्तुती करता कोण म्हजे भायर दुसऱ्या देवाक आराधन करिना ताच्या हजारां पिळगे पर्यंत हांव म्हजो आशिर्वाद घालतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. तर आमकां आशिर्वाद जाय जाल्यार एका निजा देवाचें आमी आराधन करूंक जाय. आशिर्वाद जाय जाल्यार एका निजा देवाची मात्र आमी स्तुती करूंक जाय. देखून थोडो वेळ हरी एकल्यान ताचें तोंड उक्तें करून सोम्याची स्तुती करूंक जाय. हांव थोडे उलय प्रारंभ करता मागीर तुमी तुमचे इतल्याक तुमचे उलय प्रारंभ करियेत. मागोवंक आमी शिका जाय भाव भयणो. आमी हरी एकल्यानी प्रत्येक जण कॅथोलीक भवत्यांनी स्पॉन्टेनियस मागणें आमच्या काळजांतल्यान भायर येय जाय. सोम्या लागीं उलय जाय तें सावन आसा मागणें जायते फावटी आमकां व्हडल्यान मागोवंक भें दिसता उपगोवन बसता जावं पुरो पूण जेजू सांगता आसतना आमकां कसलीच भिरांत आसूंक निजो. देखून हर एकलो आमी आमच्या काळजांतले अर्गां वले भायर घालया सोम्या समोर ते हाडया आनी ताका अर्गां आनी होगलाप दिवन म्हणया अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. सकट व्हडल्या ताळ्यान अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. आयच्या दिसा भलायकी बरी जावन तुवें आमकां उठोवंक फोव केल्ले खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्याची. कसलीच पिडा शिडा आमकां नासतना भलायकी भोवन जावन तुवें आमकां दवरले खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्याची. हांगासर येवन तुजे मुखार बसून तुजें आराधन करूंक तुवें आमकां फोव केल्ले खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्याची. मरणाच्या पासात तुवें आज पर्यंत ह्या घडये पर्यंत तुवें आमकां राखून व्हेल्ले खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्याची. जायते जाणांक मारेकार पिडा आसा म्हूण आमकां कळीत आसा पूण आमकां त्या पिडेंत तुवें राखून व्हेल्ले खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्याची. आमच्या पयना वेळार विघ्नां अनवरातावन अवघडातावन आमकां तुवें निवान व्हेल्ले खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्याची. आमच्या कुटुंबांत तुवें दराळ बेसांवां वतिल्ले खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्याची. आमचो दिसपडटो ग्रास खंय ना खंय आमकां तुवें फोव केल्ले खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्याची. एकच एक दीस उपासी न्हिदोंक तुवें आमकां सोडिनातले खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्याची. परगांवान आमच्या कुटुंबाचे सांदे आमच्या कुटुंबां पासत वावुरता तांकां तुवें राखून व्हेल्ले खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्याची. आमच्या भुरग्यांक बरी गिन्यान बरी बुद बरी समजणी बरो फुडार तुवें फोव केल्ले खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्याची. पवित्र सभेचे सांदे जावंक तुवें आमकां फोव केल्ले खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्याची. पवित्र सभेच्या ह्या जगाच्या मणियारपणाच्या सेवेक आमकां तुवें फोव केल्ले खातीर अर्गां तुका सोम्याची. हांगासर हो पवित्र जागो तुवें आमकां फोव केल्ले खातीर अर्गां तुका सोम्याची. हांगासर येवन मागणें करचें भाग तुवें आमकां दिल्ले खातीर अर्गां तुका सोम्याची. आमच्या मतीक तुवें समाधान दिल्ले खातीर अर्गां तुका सोम्याची. आमच्या हाता पांयांक तुवें बळ भलायकी दिल्ले खातीर अर्गां तुका सोम्याची. आत्मीक दादोसकाय तुवें आमकां दिल्ले खातीर अर्गां तुका सोम्याची. तुजे उतार वाचोवंक तुवें आमकां फोव केल्ले खातीर अर्गां तुका सोम्याची. आमच्या मागण्या वेळार आमच्या काळजांत तुवें आमचे कडेन उलयल्ले खातीर अर्गां तुका सोम्याची. हांव आसां भिये नाकात म्हूण धैर्य तुवें आमकां दिल्ले खातीर अर्गां तुका सोम्याची. जिणेंत सलवणी आयिल्ले वेळार तुजे तावन आमकां धैर्य आनी बुजावण लाभिल्ले खातीर अर्गां तुका सोम्याची. येया म्हजे सरचे समेज तुमी कश्ट दिले न्हू हांव तुमकां विशेव दितलो म्हूण तुवें आमकां विशेव बसयल्ले खातीर अर्गां तुका सोम्याची. हांव संवसाराचो उजवाड
म्हज्या उजवाडान सलाम तुवें आमकां आपयल्ले खातीर अर्गां तुका सुमयाचे हांव सो वाट सत आनी जिवीत म्हणून तुवें आमकां उगडापें केल्ले खातीर अर्गां तुका सुमयाचे तुजे ते एकल्या ते मात्र जिवीत आसा म्हण तुवें आमकां फोव केल्ले खातीर अर्गां तुका सुमयाचे हर एका रितीन आमकां तुवें राखून व्हेल्ले खातीर अर्गां तुका सुमयाचे घरांत आसतना सर्व अनवरतावन आमकां राखून व्हेल्ले खातीर अर्गां तुका सुमयाचे प्रकृती विकोपाच्या घडीत आतावन तुवें आमकां निवरिल्ले खातीर अर्गां तुका सुमयाचे गडगड्या जगल्यान आतावन तुवें आमकां राखून व्हेल्ले खातीर अर्गां तुका सुमयाचे मारेकार जीव दळीतावन तुवें आमकां राखून व्हेल्ले खातीर अर्गां तुका सुमयाचे पयना वेळार तुवें आमचे संगत आसले खातीर अर्गां तुका कामा सुमयाचे स्थळार तूं आमचे संगत रावुल्ले खातीर अर्गां तुका सुमयाचे पयन करतासतना आमचो सांगाती जावन आमच्या संगत तुवें आसले खातीर अर्गां तुका सुमयाचे हर एका रितीन आमकां तुवें सांबाळून व्हेल्ले खातीर अर्गां तुका सुमयाचे बाबा भयणीनो सोम्यान केल्ले उपकार आमी मेजूंक गेल्यार आमची सगळी जीण पावाशी ना कोणाय कितें जर व्हडल्यान तुमच्या काळजान भोगुल्ले अर्गां होगळापाचे उले आसात जाल्यार तुमी व्हडल्यान विचारचे आमी ताका जबाब जावन अर्गां आनी होगळाप तुका म्हणून जबाब दिवची अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्याचे 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 होगळाप तुका सोम्याचे होगळाप तुका सोम्याचे अर्गां आनी 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 होगळाप तुका सोम्याचे आमकां काम करूंक बळ भलायकी दिल्ल्याक अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्याचे ग्रास तुवें आमकां दिल्ल्याक अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्याचे हेरांचो आदार लाभसो केल्ल्याक अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्याचे तुज्या मोगाचो अनुभव आमकां दिल्ल्याक अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्याचे आमचे हात उबारया आनी सक्कड सांगाता मेळोन सोम्याक अर्गां दिवया आनी म्हणया
अर्गा तुका सोम्या जेजू अर्गां तुका सोम्या जेजू होगळाप तुका सोम्या होगळाप जेजू तुका सोम्या जेजू स्तुती तुका सोम्या जेजू सोम्या जेजू आराधन तुका सोम्या आराधन तुका जेजू सोम्या जेजू मान तुका सोम्या सोम्या जेजू जेजू वंदन तुका सोम्या वंदन तुका जेजू सोम्या जेजू जय जय तुका जय सोम्या जय जेजू तुका सोम्या जेजू प्रणाम तुका सोम्या प्रणाम जेजू तुका सोम्या जेजू आराधन तुका सोम्या आराधन जेजू तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या महिमा जेजू तुका सोम्या जेजू जय जय तुका सोम्या जेजू जय जय तुका सोम्या जेजू सोम्या जेजू तू आमचो देव तू आमचो तू देव. आमचो रचणार तू आमचो रचणार. तू आमचो सांभाळणार तू आमचो सोडवणदार. तू आमचो वैज तू आमचो कुरी. तू आमचो इश्ट तू आमचो इश्ट. तू आमचो सोमी तू आमचो सोमी. आम्ही तुका आराधन आम्ही तुका आराधन करता करता. तुझे एकल्याची मास स्तुती करता तुझे एकल्याची मास तुझो स्तुती एकल्याचो करता. मात्र मोग करता तुझो एकल्याचो मात्र सोम्या मोग करता. जेजू सोम्या जेजू. सोम्या जेजू सोम्या जेजू. सोम्या जेजू सोम्या जेजू. आमका आमच्या आदाराक ये जेजू आमच्या आदाराक ये जेजू आमका सांभाळवर जेजू आमका सांभाळवर आमच्या जेजू मतीक समाधान दी जेजू मतीक समाधान आमच्या दी कुडीक जेजू. भलायकी दी आमच्या जेजू कुडीक भलायकी दी आमच्या जेजू. घरा ये जेजू आमच्या घरा ये आमका जेजू. समाधान दी आमका जेजू समाधान दी जेजू. मोगळा सोम्या जेजू मोगळा सोम्या तू जेजू जाकेबाच्या घरा गेल्लोय तू जाकिराच्या तू घरा गेलोय मातेबाच्या घरा गेल्लोय तू जाकेबाच्या घरा तू गेलोय. सिमाऊच्या घरा तू गेल्लोय सिमाऊच्या घरा तू गेलोय. मोरियेच्या घरा गेल्लोय मोरियेच्या घरा तू गेल्लोय. पेद्रूच्या घरा तू गेल्लोय पेद्रूच्या घरा गेल्लोय. आमच्या घरा ये जेजू आमच्या घरा ये. आमका तू जाय जेजू आमका तू जाय सोम्या जेजू. जेजू सोम्या जेजू. तू आमचो इश्ट तू आमचो इश्ट. तू आमचो भाव तू आमचो भाव. तू आमचो देव तू आमचो देव. तू आमचो सोमी तू आमचो सोमी. सोम्या जेजू सोम्या जेजू. सोम्या जेजू सोम्या जेजू. सोम्या जेजू सोम्या जेजू. आराधन जेजू अर्घा जेजू. होगळाप जेजू होगळाप जेजू. स्तुती जेजू स्तुती जेजू. वंदन वंदन जेजू जेजू. जय 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 जेजू जेजू. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया 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 अर्गान जेजू होगळाप जेजू स्तुती जेजू आराधन जेजू प्रेज यू जीसस थँक यू जीसस वी adore you Jesus we glorify your name O Lord Jesus touch us Jesus heal us Jesus आमका पड जेजू आमका बरे कर जेजू आमका गुण कर जेजू हालेलुया 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 भाऊ उतरांद्वारे सोम्याची आम्ही स्तुती केली ताका आम्ही अर्गान दिले आता आम्ही एक गीत गावया हांव अर्गान दितलो सोम्या हांव तुका अर्गान दितलो म्हणून गिताद्वारे सोम्याची स्तुती आम्ही करया आळ्यो पेटून अर्गदितलो सोमिया अर्गदितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्गा अर्गदितलो सोमिया अर्गदितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो तुका स्वागत करतलो काळजां तुका घेतलो तुका स्वागत करतलो काळजां तुका घेतलो तुस म्हजो राई म्हाका जाय म्हणटलो आनी अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्गां अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो तुझ्या हाताक धरून म्हजे मॅट काडतलो तुझे नाव सदांच म्हज्या वोंटार गाजतलो तुझ्या हाताक धरून म्हजे मॅट काडतलो तुझे नाव सदांच म्हज्या वोंटार गाजतलो तुजो मोग करतलो तुझ्या बाळान सरतलो तुजो मोग करतलो तुझ्या बोळान सरतलो आप्पा बापा म्हणून तुका उलो मारतलो आनी अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्गां अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो तुका स्वागत करतलो
काळसान तुका घेतलो तुका स्वागत करतलो काळसान तुका घेतलो तुस म्हजो राई म्हाका जाय म्हणटलो आनी अर्गां दितलो समिया अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्गां दितलो समियाक अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्गां दितलो समियाक अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो हर एक म्हज्या गरजा तुज्या पांयांक पडटलो उपकार मेळटस तुका हांव अर्गां दितलो हर एक म्हज्या गरजा तुज्या पांयांक पडटलो उपकार मेळटस तुका हांव अर्गां दितलो पातकांत हांव पडटना जेजू म्हणून रडटलो पातकांत हांव पडटना जेजू म्हणून रडटलो पातकिशीनी सांडूक तुजो आदार मागतलो आनी अर्गां दितलो समिया अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्गां दितलो समिया अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो तुका स्वागत करतलो खालसान तुका घेतलो तुका स्वागत करतलो खालसान तुका घेतलो तुस म्हजो राई म्हाका जाई म्हणटलो आनी अर्गां दितलो समिया अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्गां दितलो समिया अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो मोगळा जेजू तुका आमी अर्गां दिली तूं आमच्या जिणयेन केल्ले सगळे उपकार आमच्या मतीक आसात जेजू हे सगळे आमी मेजूंक गेल्यार आमची जिणी पावाशिना जेजू तुका अर्गां दिवंक तुजी स्तुती करूंक मेटा मेटांनी तूं आमकां राखताय जेजू हांगासर आमी बसून आसले वेळार आमच्या कुडींतल्यो सगळ्यो क्रिया सारक्या रितीन जायशें तूं पळयताय जेजू केदो व्हरतो देव तूं किर्तन 139 आमी वाचतां तुज्या कुडींतली गडावळ सगळी सर्विस्परा देवाक कळीत आसा तूं केन्ना उठताय केन्ना बसताय केन्ना न्हिदताय तूं खंयसर वेताय सगळें सर्विस्परा मुखार उक्तें आसा तुज्या कुडींत तुज्या सकट कुडीच्या विश्वांचे गडाप सर्विस्परा देवान केलां ह्या घडये कितें सकट तुज्या कुडी भितर क्रिया जावन आसात तें देव सोलोवन व्हरता ते देवाक आमी कितले अर्गां दिल्यार फाव अशें नात भाऊ म्हयनो एक घडी आमचे काळीज रावाज जाल्यार आमी मरता एक घडी आमची किडनी फंक्शन करचें रावाज जाल्यार भाऊ म्हयनो आमी पिडेस्त जाता एक घडी आमच्या कुडीच्या शिरांनी रगत वळचें रावता जाल्यार आमी नम जाता ह्या विशयान आमी चिंतिना उडास करची सकत आमकां आसा वाचचे सकत आमकां आसा आयकोवपाची सकत आमकां आसा परमळ घेवची सकत आमकां आसा फिलींग भोगणां आमकां आसात बाबा बिनो हें सगळें देवाचें देणें आमी केवल एक मासाचो मुदो मात्र न्ही आमी सर्वेस्परा देवाचें मंदीर जावन आसा कोरिंथकारांक बरयलें पयलें पत्र 3रो अध्याय 16वें वाक्य सान पावल म्हणटा तुमी सर्वेस्पराचें मंदीर सर्वेस्पर सत म्हणून तुमचें ती आसा म्हूण तुमी जाणात तुमच्या कुडीन देवाक महिमा दिया त्याच कोरिंथकारांक बरयलें पयल्या पत्रांत 6वें अध्याय 19 आनी 20व्या वाक्यांत परत पावल आमकां जागयता वर्तें मोल दिवन सर्वेस्परा देवान तुमकां मोलाक घेतलां तुमी ताच्या हाताची कृत्यां ताच्या पुताचें रगत तुमचें मोल जावन आसा बाबा भयणीनो जेजूच्या रगतान देवान आमकां नवी पर्ज जावन मोलाक घेतल्या आमचें मोल आमी समजून घेवया आमी देवाची विसना रचना जावन आसा सान पेद्रू ताच्या 2ऱ्या पत्रांत 5व्या अध्यायन 2ऱ्या अध्यायन 9व्या वाक्यान सांगता आमी सर्वेस्परान विंचून काडिल्ली पर्जा एक याजकी वर्ग देवान आपलो विसनार लोक जावन आमकां विंचला
ताजे कृत्य आमी परगटी जाय म्हण आमकां नेमाक केलां केदें व्हडलें भाग आमकां देवान दिलां भाऊ भयणो ह्या आमच्या क्रिस्तिया पवण्याक सहज जाली जिणी आमी जियेल्या उंगी तुमचे दोन्ही हात तुमच्या हृदयाचेर धरा वी हॅव थँक द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड लेट्स बिगिन फीलिंग सॉरी फॉर आवर सिन्स आमी एकलो पातकी जावन आसा हांगासर बसून आसले आमी कोणीच देवा मुखार बसूंक या उबे रावंक या दिंबयेर पडोवंक फावो न्ही ते शतपतीन म्हणले बरी सोम्या तूं म्हज्या घरा भितर शिरोवंक हांव फावो न्ही एक शब्द मात्र सार हांव बरो जातलो म्हजो साकर बरो जातलो कुंभार काणयोच्या पयलीं आमी ते मागणें म्हणटा हांव हर एका मिसा पयलीं हांव पातकी म्हणलें मागणें म्हणटा हांव कित्याक मिसाचें बलिदान तें पवित्र बलिदान भेटय जाय जाल्यार आमी म्हाकाच नितळ करी जाय इजाया प्रभादी देवा समोर गेलो इजाया प्रभादीचो पयलो ग्रंथ देवा समोर येता आसतना ताका बगलें सरेस्परा हांव मेळ्यावंटाचो मनीस मेळ्यावंटाच्या मनशा सांगात हांव जियेता म्हजे सरसिलो पयस सर सोम्या म्हणालो सरेस्पर देवान ताका आपडलो आनी म्हळें तुजें पाताक ते रक्ता बरें तांबडे आसल्यार हिमा बरी धवें करूंक हांव शकता ते रक्तवर्णाचें आसल्यार खापसा बरी धवें करूंक हांव शकता सरेस्पर देव आमचे पाताक धुवन काडटा आमच्या मागण्याचो दुसरो भाग जावन आसा ह्या आराधनाच्या वेळार आमच्या पातकांचे बोगसाणें मागचें वन ऑफ द ब्युटिफूल प्रेयर इज रिपेंटन्स पळया तो पब्लिकान आनी तो फारिजेव मागोवंक गेले देवाळाक आनी थंयसर तो पब्लिकान द टॅक्स कलेक्टर द सिनर सो कॉल्ड देवाळा भितर येवंक धैर्य घेनासतना देवाळाच्या दरवट्या लागले आपले हद्दे बडोवन म्हणटा सोम्या म्हज्या पापयाची काकुळट कर मुखार आसलो मनीस तो पाड मनीस न्ही तो बरो मनीस पूण ताचें बरेंपण ताच्या तकलेक चडिल्लें तो हंकारी जाल्लो गर्वी जाल्लो हांवूच बरो आनी एकलो पाड म्हूण तो चिंततालो हांव त्या सुखाकारा बरी न्ही म्हूण तो म्हणालो पूण जेजू ताका पळोवन म्हणालो तो मनीस देवाक मानवल्लो जावन घरा गेलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तर आमी खंयच्या मनोभावान हांगासर आसा भाव भयणो none of us are holy people here everybody has fallen short of the glory of God सांत पावलुचे रोमाकारांक बरयल्लें पद 3 अध्याय 23वें वाक्य हर एकलो मनीस देवाच्या काकुळटींतल्यान पयस गेला आनी हर एकल्यान पाताक आदारला आपणा ते पाताक ना म्हणटा तो व्हडलो फटकिरो देखून आमचे पाताक वळखून घेवया चिंतनान शब्दान आनी करनेन केल्लें पाताक आमच्या मती काडया आनी म्हणया सोम्या म्हाका बक्षी सोम्या म्हजी काकुळट कर सोम्या म्हजी काकुळट कर सोम्या म्हाका बक्षी सोम्या म्हाका बक्षी काकुळदारा देवा काकुळदारा देवा काकुळट म्हजी कर काकुळट म्हजी कर भोवकण वाड्या देवा म्हजो गुन्यांव पुसून काड दू तूं म्हाका म्हज्या अपराधाच्या कथांतलो नितळ कर म्हाका म्हज्या पातकाच्या चिखलांतलो म्हजो गुन्यांव हांव वळखून घेता म्हजें पाताक सदांच म्हजे मुखार दवरता वय तुजेरस तुजे विरोध हांवें पाताक केला तुज्या दोळ्या मुखा वयलो म्हाका पयस करिनाका म्हजेर तुजे फर्मान नितीचें जावं दी जल्मातावनच हांव एक पापी सोम्या आवयच्या कुशीतावनच हांव एक पातकी मनीस तूं आशेताय म्हज्या सत्ती जिव्यानाक तर बर तुजी जन्माय म्हज्या अंतस्करणांत इसोफान उदक शेणावणो म्हाका निर्मळ कर आनी हांव नितळ जातलो तूं म्हाका आनी हिमाप्रास चड हांव धवो जातलो संतोष उल्हास असो नाद म्हज्या कानार पडोवन दी तुवें पूड केल्ली म्हजी हाडां आनंद बगून दीत म्हज्या गुन्यांवा वयली तुजी दिश्ट काड सोम्या
सर म्हजी पातकां म्हजी पातकां नांस कर नांस कर. एक नितळ काळीज एक नितळ काळीज मुजे ते रस देवा मुजे ते रस देवा. आनी नव्यान एक आनी नव्यान एक दृढ मन दृढ मन मुजे थंय मुजे थंय आसा कर आसा कर. तुज्या दोळ्या मुखा वयलो तुज्या दोळ्या म्हाका मुखा वयलो. पयस उडय नाका म्हाका पयस उडय तुजो नाका. पवित्र आत्म पवित्र मुजे आत्मो भितरलो मुजे भितरलो खाण व्हरी खाण नाका व्हरी नाका. तुज्या सोडवणेचो संतोष सोडवणेचो संतोष परत्यान परत्यान हांवें बगीचो हांवें कर बगीचो कर. एक उदार मन देवन एक उदार मन म्हाका देवन तीर कर म्हाका तीर कर. तेदवां तेदवां तुज्या आज्ञा मोडतेल्यांक तुजी वाट वाट हांव दाखयतलो हांव दाखयतलो. आनी पातकी मनीस आनी पातकी मनीस तुजे थंय तुजे थंय परत्यान येतले परत्यान येतले. रक्ताच्या गुणावंतलो रक्ताच्या गुणावंतलो निवार म्हाका निवार म्हाका. म्हज्या देवा म्हज्या देवा म्हज्या सोडवणदारा म्हज्या सोडवणदारा. म्हजी जीब म्हजी जीब तुजी सोडवण तुजी सोडवण गजयतली गजयतली. सर्वेस्परा सर्वेस्परा. उगड म्हजे उगड वोंट म्हजे वोंट. आनी म्हजे तोंड आनी म्हजें तोंड. तुजी कीर्त तुजी कीर्त. ना वाडून दी नांव वाडून दी. तुका यज्ञ बलिदानांनी तुका यज्ञ बलिदान समाधान ना समाधान असल्यार असल्यार हांव ती भेटयतो हांव ती भेटयतो. होम बलियो होम बलियो ओपून दिल्यारी दिल्यारी तुका नाका तुका नाका. तुका मानवता तुका मानवता. तें बलिदान तें म्हळ्यार बलिदान म्हळ्यार एक कालतें एक काळीज कालतें काळीज. एक निर्मळ काळीज निर्मळ काळीज. एक दुखेस्त काळीज एक दुखेस्त काळीज. एक कालतें काळीज एक कालतें काळीज. सर्वेस्परा सर्वेस्परा. तूं तिरस्कार करिनाय म्हज्या अर्गां जेजू अर्गां जेजू. होगळाप होगळाप जेजू जेजू. स्तुती जेजू स्तुती जेजू. आराधन जेजू आराधन जेजू. दाविदान पाताक केल्ले वेळार गायलेलें हें किर्तन आमी सर्वेस्परा मुखार ताची उतरां आमी उसान सांगली बाबा भयणीनो एगडी भोर आमच्या पातकांचेर आमची नदर वरया सर्वेस्परचे काकूळ तूं मागोर म्हणया बोगोस सोमया पातकां म्हजी बोगोस म्हणा बोगोस सोमया पातकां म्हजी बोगोस. सबार पोटी तुजो मोग करूंक हांवें सलवल्ले खातीर बोगोस सोमया पातकां म्हजी बोगोस. म्हजो केल्ले बरीच पेल्याचो मोग करूंक तुवें म्हाका फरमायलां पेल्याच्या मोगान हांव सलवल्ले खातीर बोगोस सोमया पातकां म्हजी बोगोस. म्हज्या मोतींत वायट चिन्नां येवंक हांवें सोडुल्ले खातीर बोगोस सोमया म्हजी पातकां बोगोस. पवित्र कुमगार शिवच्या ह्या जिबेन पेल्याचो मान हांवें काडिल्ले खातीर बोगोस सोमया म्हजी पातकां बोगोस. जायते पटीन तुजें तेंपल जावनाची कूड हांवें भ्रश्ट केल्ले खातीर बोगोस सोमया म्हजी पातकां बोगोस. म्हज्या कुडी विरोध अनिस्कळपणाचे पाताक हांवें केल्ले खातीर बोगोस सोमया पातकां म्हजी म्हज्या बोगोस. मोतयेंत अपवित्र अनिस्कळ चिन्नां हांवें हाडूंक सोडुल्ले खातीर बोगोस सोमया पातकां म्हजी सबार बोगोस. पोटी म्हज्या हातांत आशिल्ल्या म्हज्या मोबायलार वायट पिंतूर हांवें पळयल्ले खातीर बोगोस सोमया पातकां म्हजी बोगोस. जायते पोटी पाताक आसून हांवें कुमगार काण गेल्ले खातीर बोगोस सोमया पातकां म्हजी बोगोस. कुमसाराचो सक्रामेंत स्विकार करूंक हांवें पाटींग केल्ले खातीर बोगोस सोमया पातकां म्हजी बोगोस. सबार पोटीन तुजें उतार वाचूंक हांवें निर्लक्ष दाखयल्ले खातीर बोगोस सोमया पातकां म्हजी मिसाच्या बोगोस. बलिदानांत कशेंगी हांवें पात्र घेतिल्ले खातीर बोगोस सोमया पातकां ह्या म्हजी बलिदानाचें बोगोस. मोल हांवें समजून येतले खातीर बोगोस सोमया पातकां म्हज्या म्हजी घरांत हांवें माया मोगान जियेन येतले खातीर बोगोस सोमया पातकां म्हजी म्हजी म्हूण बोगोस. कोण आसा तांचो मोग हांवें करिनातले खातीर बोगोस सोमया पातकां तुजे म्हजी बोगोस. उपादेशां विरोध हांवें चलिल्ले खातीर बोगोस सोमया पातकां म्हजी जायते बोगोस. पोटी म्हाका मागणें करूंक अवकाश आसल्यार मागणें हांवें सुकयल्ले खातीर बोगोस सोमया पातकां म्हजी म्हज्या बोगोस. घरांत हांवें मागण्यांत आळसाय दाखयल्ले खातीर बोगोस सोमया पातकां देवाचें म्हजी बोगोस. उतार वाचूंक हांवें पाटींग केल्ले खातीर बोगोस सोमया पातकां तुजो म्हजी ताळो बोगोस. म्हज्या अंतस्करणांत हांवें आयकनातले खातीर बोगोस सोमया पातकां म्हजी सैतानाच्या बोगोस. पासांत हांवें सांपडलेले खातीर बोगोस सोमया पातकां सैतानाच्या म्हजी बोगोस. वटण्याक हांवें बली जाल्ले खातीर बोगोस सोमया पातकां सैतानाक म्हजी हांवें धांवडायनातले खातीर बोगोस सोमया पातकां म्हज्या म्हजी जिणयेंत बोगोस. तुका हांवें मान दिनातले खातीर बोगोस सोमया पातकां म्हज्या म्हजी आवय बोगोस. बापायक हांवें मान दिनातले खातीर बोगोस सोमया पातकां म्हजी तुजो बोगोस. दीस हांवें बऱ्या रितीन पाळिनातले खातीर बोगोस सोमया पातकां म्हजी सोरपणांत बोगोस. फोटी सांगच्यान हांवें मेतेर जाल्ले खातीर बोगोस सोमया पातकां पेल्या म्हजी विरोध बोगोस. फोट साक्ष हांवें केल्ले खातीर बोगोस सोमया पातकां पेल्याच्या म्हजी वस्तूंची स्त्रियांची आशा हांवें केल्ले खातीर बोगोस सोमया पातकां म्हजी म्हज्या बोगोस. मोतयेंत जायती चिन्ह हांवें आटयल्ले खातीर बोगोस सोमया पातकां थोडे म्हजी फाटी बोगोस. बाबार्थान दंडले खातीर बोगोस सोमया पातकां तुज्या म्हजी हाजरे बोगोस. विशयान हांवें दुबावले खातीर बोगोस सोमया पातकां पवित्र म्हजी सक्रामेंतांत म्हजो बाबार्थ घट करिनातले खातीर बोगोस सोमया पातकां म्हजी बोगोस. बाबा भयण पातकां मेजूंक गेल्यार हजारो पातकां आमचे थंय आसात जस्ट रिमेंबर युअर सिन्स तुमची वैयक्तीक पातकां तुमच्या मती काडा देवा समोर आमी आसा देवा समोर येत आसतना बाबा भयणीनो पाताक वळखून कोण मनीस येता ताजें बलिदान देवाक मानवता आमी म्हळें सरेस्परा होम बली ओपून दिल्यार तुका नाकात यज्ञ बलिदानान तुका समाधान ना तुका मानवता म्हळ्यार नितळ आनी कालतें काळीज दुखेस्त आनी कालतें काळीज सरेस्परा तूं तिरस्कार करचो नाय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया. तुमच्या मती भितर दोळे दंपा आतां हांगासर हरएकल्या वचून कुमसार जावंक साध्य ह्या जागनात
कुमसारचो वेळ न्ही वो कुमसार तुमी जाल्यार जावं बरो तुमच्या फिरगेचेर रितीर आशिल्ली वार्षी कुमसार आशिल्ली उडास करा कितें पाताक तुमी सोडलां जर तर तुमी कुमसार जावंक नात हांगासर जेजू आसा तो जावन आसा कुमसाराचो सक्रामेंत घडुल्लो जेजू ताचे समोर तुमचे पाताक व्हरा आनी म्हणा सोम्या पातकी म्हाका बक्षी जेजून कितल्या पातक्यां बक्षील आमी जाणाव त्या प्रातभराची करणी करतानाच धर नरलेल्या स्त्रियेक जुवांव समंजेल 8 अध्याय 1-3 वाक्यान आमी थंयसर वाचता लास्ट जेजून तिका म्हळें स्त्रिये तुजेर कोणें गुन्यांव म्हणलो कितें म्हणाली ती नांदनिया आमी तुजेर गुन्यांव म्हणिना वस आनी मुखार पाताक करिनाका जाकेव पातकी मनीस केवल ही वॉन्टेड टू सी जीजस ताका जेजूक पळोवची मात आशा आसली ही वॉज अ सिनर आनी जेजू ताच्या घरा गेल्ल्या वेळार तो संपूर्ण बदलता ही हिमसेल्फ डिक्लेअर्स हिज पेनन्स ताचे प्राजीत तोच डिक्लेअर करता आमकां कुमसारान ह्या जाग प्राजीत दितात जेजूक पळयलो जाकेव ताचे प्राजीत तोच डिक्लेअर करता सोम्यान जेजू आसतना नो मनीस आय विल चेंज माय लायफ केन्ना आमी जेजूक पळयता जेजू आमचे ते येता आमचे ते परिवर्तीत जाता आनी लास्ट जेजू म्हणटा आयच्या दिसा ह्या घरा बाचावी आयल्या टुडे द सल्वेशन हॅज कम टू दीस हाऊस भाऊ बहिणी जेजू मातेवाच्या घरा गेलो सुंका काट्यार बसून आसलो मातेवा ये म्हूण जेजून आपयलें उपरांत मातेवान ताका जेवण केलें मातेवा समज 9 तेंगडी थंयसर आसा आनी थंयसर हेर ताका म्हणाले वो पातक्यांचो इश्ट आनी सेरो जावन गेला जेजू कितें म्हणालो हांव आयलां पोवंक पातक्यांकच भाग्यवंतांक न्ही पिडेस्ताक वैजाची गरज आसा भलायकी आसलेल्याक न्ही आमकां सगळ्यांक कोणाची गरज आसा जेजूची गरज आसा कित्याक आमी सकड पातकी जावन आसा देखून बाबा मयनीनो सोम्या समोर आमी आसा आमचे जिवीत ताका समर्पण दिवया आमचे सगळे जिवीत ताका दिवया आमचे वजन ताच्या पांयां तळ्यान दवरया ताका आमच्या जिणेंत दाखोवया तो आमचो देव म्हणून मानून घेवया सोम्या तूं म्हज्या जिवितांत ये सोम्या तूं म्हज्या जिवितांत ये दुनिया तूं म्हज्या काळजांत ये दुनिया तूं म्हज्या काळजांत नवी भलायकी दिवंक आत्म्याके नवी भलायकी दिवंक आत्म्याके सोमिया दुनिया सोमिया मुझे तई तुई सोमिया 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 मुझे तई तुई जिणेंत घडल्या गणितावरवी जायते काय मोशा मोतीक जाले जिणेंत घडल्या गणितावरवी जायते काय मोशा मोतीक जाले म्हज्या पातकी जिणये वरवीं सोमिया म्हज्या पातकी जिणये वरवीं सोमिया जायती पिडा म्हज्या कुडीक जाली म्हज्या पातकी जिणये वरवीं सोमिया जायती पिडा
म्हज्या कुडीक जाली सोमिया तूं म्हज्या जिवितांत दुनिया तूं म्हज्या काळजांत नवी भलायकी दिवंका त्यागे नवी भलायकी दिवंका त्यागे सोमिया दुनिया सोमिया मुझे थई तुई सोमिया 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 मुझे थई तुई सोमिया 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 मुझे थई तुई सोम्याक आमी अर्गां दिली ताची स्तुती आमी केली भाव भयणो आमचे पाता की जेजूक सांगून ताच्या बॉक्सांनी आमी जोडलें जेजू आमकां कितें सांगता तें पयलें आयकुया मागीर आमचे वचन आमच्यो गरजो आमचे इरादे ताका आमी सांगया मुठवें देवाच्या उतराचो नियाळ जुआंवचो वांजेल 13 अध्याय 21 वाक्यातावन आयच्या मिसाचो वांजेल वो इतलें सांगून जेजून आपणा भितरच कळवळोन म्हळें सतत हांव तुमकां सांगता तुमचे भितरलोच एकलो म्हाका विस्वासघातान पराधीन करतलो कोणा विशयान जेजून अशें म्हळें म्हूण कळनासतना शिष्य एकामेका पळोवंक लागले ताचे शिसा मदलो एकलो जेजूक चड मोगाचो ताचे बगलेकच तेंकून बसलोलो कोणा विशयान तो अशें उलयलो म्हूण विचार म्हूण सिमोन पेद्रून ताका आत भाशेन म्हळें देखून त्या शिसान आपली तकली जेजूच्या हृदया कुशीन बागावन धरन सोम्यान तो कोण म्हूण विचारलें जाका हांव उंड्याचो कुडको बुडोवन दितां तोच तो म्हूण जेजून ताका एक उंड्याचो कुडको बुडयलो आनी सिमांव इस्कारियोताच्या पुता जुदास इस्कारियोताक दिलो तो उंड्याचो कुडको ताणें केल्या उपरांत ताचे भितर सैतान रिगलो तो जेजून ताका म्हळें तूं करूंक वेताय तें बेगीनच कर ताणें कित्याक बसत अशें म्हळें म्हूण जेवणा बसलेल्या कोणाकच समजलें ना दुडवाची चिरी जोदासा लागीं आसतली देखून परबेग आमकां कितें गरज आसा तें घे वा दुर्बळ्यांक कांय इल्लें दी म्हणून जेजून ताका सांगलें जाय जे म्हूण थोड्यांनी चिंतलें पूण उंड्याचो कुडको घेतच तो तुरतान भायर सरून गेलो तो वळू रात जाल्ली सिमोन पेद्रून ताचे लागीं विचारलें सोम्या तूं खंय वेताय जेजून ताका जाप दिली हांव वेतां तें तुज्यान आतां वाट धरून येवंक जायना तरी उपरांत तूं येतलोय पेद्रून ताका विचारलें कित्याक सोम्या आतांच म्हज्यान तुज्या फाटल्यान येवंक जायना तुजे बसत म्हजो जीव दिवंक सबीत हांव तयार आसा जेजून ताका जाप दिली म्हजे बसत तूं तुजो जीव दिवंक तयार आसाय मो सतत हांव तुका सांगता कोंब्यान सात घालचे आदीं 3 फावटी आज तूं म्हाका नेगारतलोय मुठवणी आळ म्हज्या मोगाच्या भावां भयणीनो हे भोव पवित्र दीस ह्या हप्त्याक काले म्हणटात भाग्यवंत हप्तो होली वीक मुखले 3 दीस निमाणो ब्रेस्तार निमाणो शुक्रार आलेल्यो सोनवार सोम्याच्या पास्कांचो गुटू नियाळचे दीस सगळ्या लितुर्जींत हे खूब प्रामुख्यतेचे दीस समज जाता क्रक्स ऑफ द कॅथलीक लिटर्जी म्हणटा आमी माउंडी थर्सडे गुड फ्रायडे आनी होली सॅटर्डे आनी देन इस्टर आयचो वांजेल आमी आयकल्लो आयच्या सकाळच्या मिसाचो वांजेल वो जुआंवचो वांजेल 13 अध्याय सोम्याचे कळवळे तळमळे थंयसर सोम्याक कितें भोगलें तें सोम्याच्या उतरांनी आमी आयकलें आमकां सगळ्यांक कश्ट आसात न्ही 3 तरांचे कश्ट आमी फेस करता एक आमचे दैहीक कश्ट आमच्या कुडीक येवचे कश्ट जेन्ना आमकां कांय इल्लें लागता जावं पुरो एक्सिडेंट जाता आमचो पांय कट जाता कूड डॅमेज जाता या आमकां कितेंय कोणी मारता या कितेंय आमकां लागता आमकां दुखता न्ही वी फील द पेन इजंट इट दुखता आमकां आनी ती दूख आसलेल्या वेळार आमी डाक्टरा लागीं वेता बँडेज घालता डाक्टर आमकां वखद दिता पेन किलर दिता ती दूख थोडो तेंप आसता मागीर मायाक जाता आमच्या कुटुंबांत जायते समस्ये कश्ट आसात जावं पुरो दुबळीकाय जावं पुरो बेकारपण
जांप्रोस आमच्या दादल्याचें आमाल पिवणे ह्या स्त्रियेची सारकी नातली ती साल भुरग्यांनी उपराळी जिणी जियेवचें सगळो दीस मोबायलाक एडिक्ट जावचें शिकनासतना रावचें आवय बापायक पाटी उलोवचें दीस इज ऑल कॉमन न्ही गे हर एका कुटुंबांनी हे कश्ट आसातच इजंट इट तांतू आमी मस्तू कश्ट येता आमच्या कुटुंबाचे कश्ट असतात पूण थोडे पटीन दॅट ऑल्सो कॅन बी क्युअर्ड दॅट कॅन ऑल्सो कॅन बी इज्ड आउट थोडे पटी तेय सोमान जाता पाडाचो भुरगो बरो जाता काम नातलें बेकारपण काम मेळ्ळ्या वेळार सादारण आर्थीक अडचणी आमचे पयस जाता आमी मेहनत करून वयर आयिल्ल्या वेळार कुटुंबाचे कश्ट आपापी इल्ले उणें जातात एका टायमार कितले कुटुंबाचे कश्ट आशिल्ले आमकां न्ही आमची पुर्वज आमची मलगडी कितले कश्ट करून आमकां ताणें वय केलां ते कश्ट आतांच्या भुरग्यांक नात आतांच्या भुरग्यांक पुरो व्हायट कॉलर जॉब जाय पुरो एसी गेल्ले रूम जाय घरांत मोबायल जाय इंटरनेट जाय द टायम्स हॅव चेंज्ड इजी लायफ न्ही कश्टांचें जिवीत कोणाकच नाका तुमच्या भुरग्यांक पिकास काडून कोरे काडून कोणोंक येताय दे आर नॉट एबल टू डू दॅट हार्ड वर्क तांकां दितात ते तुमीच दिनात कित्याक म्हळ्यार तुमच्या कुटुंबांत आसा एक भुरगें एक भुरगो सो वी डोंट वॉन्ट टू टॅक्स आवर चिल्ड्रन ओके दॅट इज अनदर टायप ऑफ सफरींग वी आर गोईंग टू आनी एक सफरींग आसा आमची मेंटल एगनी आमचे कळवळे आमचे तळमळे हें बाबा भयणीनो मस्त पटी आमकां उतरांनी बगूंक मेळटा एक सांगणी आसा न्ही मारुलो मार जरी मारुलो मार जाल्यारय विसारयेत उलयल्लें उतार विसरूंक जायना आज आमकां हांगासर तुमी बसून आसले कडेन कितल्या जाणां कडेन भितरल्यो दुखी आसा जावं पुरो कोणेंगी उलयल्ल्या उतरां द्वारी जावं पुरो पत्नीन पतीक उलोवचें पत्नीन पत्नीक उलोवचें घोवा बायले मदें झगडें आवय बापाय भुरग्यां मदें घर्शण बाबावा मदें झगडें शेजाऱ्या मदें झगडें आमी एका रितीन मानसीक रितीन कंगल जाता देदेस्पोर जाता घरासियेचें नाका म्हूण आमकां बगता आमचे घर एक कोण जाता ही जावन आसा मानसीक हिंसा आनी ताचें की वत तें बाबा भयणो आमच्या काश मनशांनी आमकां नेगार करचें तिरस्कार करचें वी कांट बेर आमी जीव आसलो न्ही थोडे फाटी मरता मस्तू दाखले आमकां दिवयेत तुमकां दिवयेत हांगासर वेळ ना बाबा भयणो काश भुरगींत आवय बापायक विकृत करतात काश मनशांच आमचे विरोध येतात घोव बायलेक विकृत करता बायल घोवाक विकृत करता आवय बापाय भुरग्यांक विकृत करतात भुरग्यां आवय बापाय विकृत करतात आनी असलेंच घडीत आयच्या वांजेलान आमी पळयलें जेजूच्या पलंगणांत केल्लो जेजूच्या आपोस्तलां पैकी एकलो कोण तो जुदास इस्कारियोत आपल्या मेस्त्रीक विकृत करता आनी जेजून त्या तळमळ्यान बरोवन एक उतार सांगलें मनशा पोतू पवित्र पुस्तकी बरोवन नासलेले प्रमाणे वेता तें खरें पण हाय धिक्कार ताका हाय कटा कोणा विशांत कोणा मुखांत्र तो धिक्कार तो तिरस्कार जाता पराधीन जाता ताका धिक्कार म्हणालो जेजूक भोगलें न्ही ही फेल्ट इट सिमोन पेद्रू म्हणटा हांव तुजे सांगात येता खंय जाल्यार येता व्हडलें चिंतलो सिमोन पेद्रू घडये भितर त्या साकरणीच्या उतराक तूंय ताच्या शिसा मदलो एकलो गी म्हणटा काले म्हणालो पेद्रू हांव त्या मनशाक वळखच ना आपणाचे शिराप मागोवन तो म्हणालो त्या मनशाक हांव वळखच ना कसली नेगारणी कसली तिरस्कारणी आनी ह्याच खातीर कोणा पुनर्जीवन जाल्या पान जेजून ताचे कडचें 3 पोटी सवाल विचारून ताचो मोग पाटींग घेतलो शिमाव जो आमच्या पुता तूं म्हजो मोग करताय गी म्हणून बाबा भयणीनो पेद्रूची नेगारणी तिरस्कारणी आनी जुदासाचें विकृतपण जेजूचें काळीज सिंदलें तांचें काळीज विधलें ताच्या आंगार मारिल्ल्या कोड्यांच्या माराच्या की ताच्या माथ्यार सांचिल्ल्या त्या कांट्याच्या मुकुटाचे की ही दूख ताची सड जाली आपल्या काश मनशांनी म्हाका विकृत केलो न्ही गी बाबा भयणीनो जेजूक दैहीक कश्ट ताणें भोगले सामाजीक बहिश्कार ताका मेळ्ळो पण मानसीक रितीन बाबा भयणीनो तो मस्त कश्टालो आनी हें दूख आज आयचो वांजेल आमचे मुखार दवरता हें दूख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून बाबा भयणीनो आमच्या जिणयेंत भोगलेलें असलेंच दूख आमच्या मतीक हाडया प्लेस युअर हँड्स ऑन युअर चेस्ट
कोणे तुमकां तिरस्कार केला? कोणे तुमचें नांव पाड केलां? कोणे तुमकां नेगार केलां? कोणे तुमकां बहिष्कार घाला? Forgive them. तांकां बक्षिया आनी तुमकां बक्षाणें मेळटलें. जिजून भोगलेले ते कश्ट तुमच्या दोळ्या मुखार दवरा. ताणें सोंसलेल्या कोड्यांच्या मारांच्या त्या दुखीच्या चड तशेंच मनशांनी ताका नेगार केल्लें, तिरस्कार केल्लें, विकृत केल्लें तें दूख जेजूक सोसूंक जालें ना. मोगळा जेजू, थोडो वेळ हांगासर आमी करशिलो. ह्या फुडें ही थोडीं वरां तुजे सांगाता करसूंक आमी आयले. हांव तुजे लागीं आमी परतून मागता. तुवें सोंसलेल्या त्या विशेष कश्टांद्वारी, तुवें ववयल्ल्या त्या खुर्साच्या वजनाद्वारी, तुवें सोंसले त्या विशेष मानसीक हिंसाद्वारी आमच्या जिणेचें वजन ववंक, आमचे कश्ट सोसूंक आमकां बळ दी जेजू, आमकां त्राण दी जेजू, आमकां सकत दी जेजू. आमचे कश्ट जेजू तुज्या कश्टांक आमी मेळयता. तुजो कुरीस आमच्या दोळ्या मुखार दवर न्हू, आमचो कुरीस वोवन तुज्या फाटल्यान येता. कित्याक तुवें म्हळाय, जो कोण आपलो कुरीस घेवन म्हजो पाटलाव करिना तो म्हजो शिस्त जावंक योग्य न्ही. गोवा सकण मातयेंत पडून पडल्या करीस तो एकोडोच उरता, मोरात जाल्यार येतेश्ट फळ दिता. आमी म्हज्या पातकी सैमाक दिसपडटे मरोन, पुनर्जिविताक दिसपडटे उठाशें कर. आमी म्हाकाच नेगार करन, तुजे खातीर जियेशें कर. सर आमी दिंबेर पडया भाव भयणो, हो घंटो हांगासर समच्या पयलें आमचें संपूर्ण समर्पण जेजूक आमी करया. आनी उपरांत आनीकी जायतीं वरां हांगासर जायतो लोक येवन ह्या आराधनांत भाग घेता. येदोळ हांगासर आशिल्ल्यां बसोत आनी येतेल्या बसोत सरीसपरा देवा लागीं आमी मागया. हांव मागणें शिकयता, तुमी म्हणा, सोम्यान जेजू, ओ थोडो वेळ हांगासर करसूंक तुवें म्हाका फोव केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्घ दिता. सोम्यान जेजू, ह्या वेळार तूं म्हजे लागीं उलयलो, तुजे कश्ट नियाळोवंक म्हाका फोव केलय. सोम्यान जेजू, तुवें सोंसुल्ल्या विशेष कश्टाद्वारी, तुवें सोंसुल्ल्या मानसीक हिंसाद्वारी, तुवें सोंसुल्ल्या खुर्साच्या वजनाद्वारी म्हजे कश्ट सोसूंक, म्हजे वजन ववंक, म्हजे पिडा सोसूंक म्हाका बळ दी जेजू, म्हाका घटाय दी जेजू. सोम्यान जेजू, दिसपडटें म्हज्या कुटुंबांतलो म्हजो कुरीस वोवन तुज्या फाटल्यान येवंक म्हाका फोव कर जेजू. अर्गां तुका जेजू, होगळाव तुका जेजू. मोगळा सोम्यान जेजू, तुजो आशिर्वाद म्हाका दी जेजू. तुजें बेसाम म्हाका दी जेजू. तुजो दैवीक स्पर्श म्हाका लाभय जेजू, म्हाका आपड जेजू. म्हजे सांगाता ये जेजू, म्हजे सांगाता राव जेजू. अर्गां तुका जेजू, होगळाव तुका जेजू, स्तुती तुका जेजू, आराधन तुका जेजू. दय कर. तुम्ही देव म्हज्या घरा आयलो, रायसर्गीचो इश्ट जालो. तुम्ही देव म्हज्या घरा आयलो, रायसर्गीचो म्हजो इश्ट जालो. हांव जालो तुजो, तूं जालोय म्हजो. हांव जालो तुजो, जालोय म्हजो. जीव म्हजो उल्हासान भरलो, जीव म्हजो उल्हासान भरलो.
सोमिया संगी साळी सवरा पवित्र सक्रामेंताचे निरंतर आराधन मुगाळ भावा बहिणीनो, ह्या साळी सवरांच्या आराधनांत येदळूसो आम्ही 12 वरां पाशार केल्यांत. ह्या वेळी 1 घंटो बोर संगीत वजंत्रांनी ह्या आमच्या सोम्याची स्तुती करया. कीर्तन 150 वळ 154 सर्वेस्पराच्या मंदिरांत ताची स्तुती करा, ताच्या अंतराळाच्या कोट्यांत ताची स्तुती करा, ताच्या वर्त्या कृत्यापासून ताची स्तुती करा, कोंब फुंकून ताची स्तुती करा, विणे आणि किन्नऱ्यो वाजोवन ताची स्तुती करा, घुमठां वाजोवन नाचून ताची स्तुती करा, सर्यांची वजंत्रां आणि पिर्लुको वाजोवन ताची स्तुती करा. मग बाबा बहिणीनो, ह्या आमच्या सोम्याची स्तुती करूंक विविध विधानां आसात. आज विशेष रितीन सोम्याची स्तुती करताना सगळे आमचे सर्वस्व ताचे लागीं हाडन ताची स्तुती करया. सोम्याक अर्गां दिवया ताणें दिल्ल्या सर बेसावाक देवाच्या हाती आमी सगळ्यांनी मोलादीक म्हणलें ह्या घडये समजून घेवया, संतोषान ताची स्तुती करया. ह्या दिशेन निराशेन आसल्या सर्वां पासत, भुरग्यां पासत, युवा जाणां पासत, काजारी जोडयां पासत, मालगड्यां पासत, जी कोण निराशेन आसात तांचे पासत हो 1 घंटो आमी मागया. त्या देखून पयल्यान बरवशान बरचें एक गीत, What a friend we have in Jesus. मोज्या आनी जेजू मदल्या संबंधांत म्हाका कितें बरेंपण जाता तें आमी समजून घेवया.
Jesus is not just a savior to me, but a compassionate friend. ताका कळता म्हजे कश्ट, म्हजे दूख, म्हजे बेजाराय. तो गरजे वेळार आधार दिता. असलो इश्ट आमकां खंय मेळत. भावा भयणीनो, ह्या उंड्या रुपी आमचे मुखार हजार आसच्या सोमयाचेर आमी आमची दिश्ट सोबया. उपदेशक ग्रंथांत आमकां अशें आयकूंक मेळटा, हर एक वस्तूक एक काळ आसा. आकाशा पोंदा हर एका कामाक एक वेळ आसा. एक वेळ जल्मोंक, एक वेळ मोरोंक, एक वेळ रोवोंक, एक वेळ रोयलेले हुमटून काडूंक, एक वेळ जीवशी मारूंक, एक वेळ बरो करूंक, एक वेळ मोडूंक, एक वेळ बांदूंक, एक वेळ रोडोंक, एक वेळ हासूंक, एक वेळ मोग करूंक, एक वेळ झुजूंक, एक वेळ शांतीन जियोंक. ह्या घडये इन हिज टाइम म्हणल्या गिताद्वारे आमच्या सोम्याक आमी स्तुती करया.
वय भावा भयणीनो, आम्ही जेजू संगी करसूंचो वेळ आसा व्हरतो. His time is always the best. आमकां तो समाधानेन भरता, भावार्थान वागयता. आमी देवा सरशी लागीं येवंक आदार दिता. देवाच्या जाणवायेचेर पातयेवंक आमकां तो आदार दिता. तर बाबा भयणीनो, फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सांपावलो अशें म्हणटा, मनशा रुपान तो दिश्टीक पडलो आनी आपणाकच खालतो करून मोरणा पर्यंत, खुर्साच्या मोरणा पर्यंत तो विधेय जालो. देखून देवान ताका अति उंच उबारलो आनी सर नांवां प्रास व्हरतें नांव ताका दिलें. हें व्हरतें नांव वाकण्ण खुर्साच्या सावळेंत आमी रावूंक, जेजूच्या कश्टांत आमी भागीदार जावंक जेजू तावन प्रेरण जोडया. ह्या गिता वेळार मागया आमी सर भुरग्यां पासत, जी कोण निराशेन भरल्यांत, आपणे कितें आपणाय म्हण आशेल्लीं पूण तें तांकां मेळनातल्या वेळार जायते पटी निराशपण भोगून आपलें जिवीत रिस्केर घाल्लें आसा. असल्या भुरग्यांक तो सोमी जेजू क्रिस्त आमचो देव राखोवन दी, तांची मोत उजवाडावन तांकां बरें जिवीत दिवं दी म्हण ह्या गिता वेळी मागया.
भावानो आणि भयणीनो, खालतेपण विधेयपण आमच्या सोमयात हांव आमी शिकता. बापाची खुशी करचे खातीर ताणें आपल्या जिवितांत जायते सॅक्रिफायस केल्लें आसा. आज आमच्या जिवितांत आमी निराशेन आसतना सोम्या जेजूचेर दिश्ट कोसोवया. निराशपण नाका, बगार सोम्याचो मोग जिवितांत अनुभव करन, ताच्या कुशेक खालतीमान घालन जबाबदारेचें जिवीत जियेवया. ह्या दिशेन कीर्तन 95 ओळ 1 तावन 5 अशें म्हणटा. येया सर्वेस्पराक उल्हासान गवया, आमच्या तारणाच्या खडपाक वाखणुया. स्तुती गितां सोवें ताचे समोर या, गितां गायन आनी ताका वाखणुया. कित्याक सर्वेस्पर देव व्हरतो देव, सगळ्या देवा प्रास व्हरतो राय. ताच्या हातांत आसात पृथ्वेच्यो गुंडायो, पर्वताचे शिखर ताचे, दोरयो ताच्यो, कित्याक ताणें तो रचला. ताच्या हातांनी घडलेली सुखी भुंय ती ताचीच. असल्या आमच्या रायाक आतां आमी गीत गावया. हाऊ ग्रेट thou art. देवान आमकां गेले सर उपकाराचो उडास काडया. ताणें आमकां रचला, ही पृथ्वी ताची, आमी ताचींच. ताका नांव वाडून आमी हें गीत आतां आयकुया. देवाचें व्यक्तीपण कितें, देव म्हाका कितें करूंक आशेता, म्हाका खंयच्या वाटेन चलोवंक आशेता, ताचो मोग म्हाका कितल्या मापान दिला. संवसाराची सोबाय अनुभव करूंक
देवान म्हाका कसलें मिसांव दिलां हें सक्कड आमी नियाळता आसतना आमकां उडासाक येता देवाचें आपोवणें विविध तरान आमकां मेळचें. इजाया प्रवाद्याचें आपोवणें तशेंच जालें म्हूण येत. अध्याय 6 वोळ 8. तेन्ना सर्वेस परसो ताळो हांवें आयकलो. ताणें म्हळें, हांव कोणाक धाडूं? आमचे पासत कोण वेतलो? हांवें जाप दिली, आबळे हांव हांगा आसां, म्हाका धाड. बाबा भयणीनो, देवाच्या आपोवण्याक आमकां जायत्यो वाटो ताणें दिल्यात. आमकां हर एकल्यांक देवान आपयलां. जिवितांत कश्ट येता आसतना देवाचें हाजीरपण ना म्हूण भोगून आमी कंगाल जावच्या की निराशेन भरच्या की देव आमकां हर एका कश्टा वेळार आपणा चडशीं आपयता. आपणे दिल्लें मिसांव तें सुफळ जावंक विविध वाटांनी आमकां आपोवन व्हरून आखरेक आमकां शेवटाक संतोश लाभयता म्हणलें आमी थीर मानून घेवया. त्या देखून हें सक्कड करच्या आमच्या रचणाराक आमी आतां ह्या गिता मुखांत्र वाखणया. I the Lord of sea and sky. जेजू सारको दुसरो कोणूच ना. कित्याक म्हळ्यार देवा मुखांत्र ताणें आमकां हर एक बेसांव लाभयलां. ह्या घडये आमी मागया सर्व खाजारी जोडयां पासून जी कोण निराशेन भरल्यांत जिवितांत कश्ट येता आसतना त्या कश्टांक फुड करूंक तांकां धैर्य लाभनातल्या वेळार तांच्या जिवितांत निराशपण भोगल्ल्या खातीर
माझ्या जिवितांत आयल्या सर कश्टांक तो सोमी जेजू क्रिस्त ह्या घडये सोमेस्त काजारी जोड्यांक जी कोण निराशेन आसात तांकां बरवोसो दिवच्याक आतां आमी मागया. सोमी जेजू क्रिस्त तो एक विशेष कुरपेन भरिल्लो आमचो सोडवणदार म्हणयेत. ही इज युनिक म्हणयेत आमी. तो आसा रायांचो राय, देवाचो सॅक्रिफीस आमकां बचाव करच्याक ताच्या पुतान आमचे खातीर खुर्सार बरी भेटयल्ली. त्या देखून जुवांवची शुभ वार्ता अध्याय 14 जेजून म्हणली ती उतरां हांवूच वाट सत आनी जिवीत म्हजे मोरिफात गेल्ल्या शिवाय कोणाच्यानी बापा सरशी वचूंक जायना. यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुकी आसमां और महिमा गाए जमीन.
अनुभव जेन्ना जेजूक आमचो राय आमचो सोडवणदार आमचो सोमी म्हणून आमी वाखाणतना ताची स्तुती करता आसतना सांभाळलो न्हू फिलिपिकारांक बरयल्या पत्रांत अध्याय 2 वळ 10 आनी 11 अशें ताणें कुशी वेली बागवजय म्हणून ह्या नांवाक हरयेक दिंबी सर्गी सोमसारी आनी पाताळी आनी परगटीजय म्हणून हरयेक जिबेन देवा बापाचे महिमेक जेजू क्रिस्त सोमी म्हणून ह्या घडये आमी सक्कड दिंबी मोडया दिंबी मोडन आमच्या सोम्याक आमी हरसिया आमच्या जिविताच्या हर एका घडीतांनी आमी जितले खाल जाता हांव सोम्या थंय तितल्या मापान आमकां सोमी उखलन आरावन दवरतलो आमकां तो बोळ दितलो आमकां धैर्य दितलो त्या सोम्याक आमचे मोदें आपोवया निराशेचें जिवीत आमचें जाता आसतना हो सोमी आमचो देव आमकां आदार दिवं दी आमकां बोळ दिवं दी आमकां घटाय दिवं दी म्हणून मागोन हें गीत आतां आमी आयकुया.
तशें आं. आमचे हात आमी उदारे दवरया, आमचे दोळे धांपया. कीर्तनगार 42 कीर्तनांत अशें म्हणटा, जशें मेरू वावते जरीक अत्रेकता तशें हांव तुका अत्रेकता देवा. देवाक जिवया देवाक हांव थान येता. केन्ना हांव वेतलो आनी देवाचे मुखामोळ देखतलो. कित्याक तूं इतलो कंतिश्ट, कित्याक हे सुस्कार. देवाचेर विश्वास दवर. हांव ताची परतून स्तुती करतलो. तो म्हजो तारक, म्हजो देव. बाबा भयणीनो, कित्याक आमी कंतिश्ट जायचे, कित्याक आमी हस्कार सुस्कार जायचे. आमचो विश्वास आमच्या सोमयातय ध्यानपणी हें गीत आमी आयकुया. जशें मेरू वावते जरी कत्रेकतना तशें म्हजो जीव तुका लाल येता देवा. सोमया तुनसो म्हजो आसरो, तुनसो म्हजें बळ, तुनस म्हजे शांती.
कीर्तन 100 ओळ 2, 3 आणि 5 असे म्हणता. आनंदान सर्वेस्पराची सेवा करा, उल्हासाची गीतां गावन ताचे मुखार या. सर्वेस्पर एकलोच देव म्हणून वळखून घेया. ताणे आमकां रचल्यात, ताचे अधीन आमी आसाव. आमी ताची परजा, ताच्या सोरोवाच्यो शेळयो. कित्याक म्हळ्यार सर्वेस्पर बरो, ससनाक तख्ता ताचो मोग. संततेच्या संतते पर्यंत ताचे विश्वासीपण. आमच्या सुमयाक आमी हरसिया, ताची स्तुती करिया. परत एका गिता मुखांतर सुमी जेजू आमकां आदार दिवचो, आमचो राखवाली. आमच्या निरासपणा वेळार आमकां बुजवण दिवन आमकां उखलचो आमचो दातार. हो सोमी आमचे मुखार आसा. ह्या घडये आम्हा सोमेस्तांक आपले आशीर्वाद दिवन आमकां निरासपणांतावन तो भायर हाडता. धैर्यादीक संतोषाचे जिवीत फावो करता. आता आमी हे गीत ध्यानपणी आमी आयकुया. सकड उबी रावया. कुर्सार उमकाळता आसतना आमच्या सोम्यान म्हणलें तें उतर, बापा तांकां बक्षी
कित्याक ते कितें करतात ते नेणांत कसली एक बोगसण्याची उतरां आमच्या जिविताक भोव गरजेची म्हणले बरी साहित्य पोटी आमी निराशेन बरयल्ल्या वेळार सोमयात हांव पयस गेले हांव ताणें आमकां आदार दिता आसतना ताणें आमकां विविध मनशां तावन धैर्य दिता आसतना तें धैर्य घेवन परत सोमयाचो तो मोग आपणावंक आमी फाटीं सरले हांव त्या देखून ताचे कडचें बोगसणें मागया कित्याक म्हळ्यार सोमयान आमकां हर एका बऱ्यापणान नेटयलां हर एका संगतींनी ताणें आमकां राखोन व्हेलां आमची पिडा शिडा गूण केल्या आमचें सकड कश्ट कितें आसा ताणें ते वावयल्यात त्या देखून एक घडी बरो आमकां कितें सोम्या कडेन मागोवंक जाय आमी सोम्या मुखार आमची मागणी दवरया माऊनपणी एक घडी बरो जें कितें तुमच्या काळजाच्या गुंडायत तावन मागोवंक जाय ते सोम्या कडेन आमी उसारया आमकां बरें केल्ल्या सोम्याक आमी हरसया आनी ह्या गिता मुखांत्र ताची वाखाणणी करया सोम्या कित्याक कुरसायलें तुका बादशावी जोडून दिल्ल्या धन्या देवा बोगूस पत्क्यांक तूं म्हाका सकड बरें केल्लो आमचो सोमी ह्या घडये आमा सोमेस्तांक आपल्या काकुळतेची आशिर्वादां दिता आमकां बरें करता ह्या सोम्याक आमी अर्घां दिवया ताची स्तुती करया आमी सकट दिबे घालया बाबा भयणीनो दैवीक सांगातपण जेजूच्या हाजीरपणांत आमी भोगलें सदांच ताचें हाजीरपण आमच्या जिवितांत आसा म्हणलें दृढ पातयेणी आमचेर चडली तो आमकां आदार दिता मार्गदर्शन दिता जिविताच्या हर एका वाटांनी म्हूण सावन आमी समजले हांव ह्या एका घंट्यांत सोम्यात हांव जायतें आमी शिकून आमी आमचें हें आराधनाचो वेळ मुखार सिताना निरासपण आमच्या जिवितांत केदींच भोगचें नाका सोमी आमचें सोबें आसूं आमा सोमेस्तांक आदार दिवं बळ दिवं गठाय दिवं
अर्गा तुका सोमिया जेजू, होगळाप तुका सोमिया जेजू, आराधन तुका सोमिया जेजू, वंदन तुका सोमिया जेजू, अर्गा तुका सोमिया जेजू.